मिसाच्या बुलतनाक सुरवात दिवंक आमी गायन गावुया M2 पेज 152 M2. हे आत्म्या जेसूच्या हे आत्म्या मोगाच्या हे आत्म्या मोगाच्या बापाची भुरगीं आमकां खूब जेसूचे गोवाय आमकां खूब मोगाची बाबूण आमकां खूब मोगाची बाबूण आमकां खूब हे आत्म्या बापाच्या हे आत्म्या जेसूच्या हे आत्म्या मोगाच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणीनो, आज आमी एक व्हडली परब समरमता. ती म्हळ्यार पवित्र आत्म्यांच्या येण्याची परब. पयले फावट पवित्र आत्मो शिसांचे देंवता, तांकां बदलता आनी हे भाशेन जें कितें काम जेजू संवसारांत करूंक आयिल्लो तें तांचे वरवीं आख्या संवसाराक शिंपडूंक पावता. आमी जे पवित्र आत्म्याक घेतला तर ताचे पदवेन आनी आदारान जेजूक जाय तशें क्रिस्ती जिवी जिवंक आमकां ताचे लागीं आदार मागुया. आनी फावो ते परी आतां हे भेटेंत आमी वांटो घेवच्याक आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा ताई बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून थळान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो, म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. महिमा देवाक उंचर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर्व पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाचता, तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकलेच पुता, सुमिया देवा देवाची शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमच्या मागण्या आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्व पदवेदार बापा, आयच्या दिसाच्या धोबाजीक संभ्रमा वरवीं सर्व देशां आनी लोकां मदें विस्तारलोले तुजे पर्जेक तूं पवित्र करताय.
शेकानशेक प्रितुमीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबामपणान ओत आनी जें काम शुभ वर्तमानांचे परगोटणेंचे सुरवेक तुवें ओझापांनी घडोवन हाडलें तेंच दयाळपणी आमच्याय काळार पवित्र आत्म्यान बरलेल्या भावार्थ्यां उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनांच्या सासनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. 50व्या दिसाचे परबे समयन ती सगळीं एके सुवातेर जमलोली आसतना अवचीत झणझणीत वाऱ्या सारको सर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फांटल्यो आनी तांचेर एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळीं पवित्र आत्म्यान भरली आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो गूण घेवन ती पोरक्यो भासो उलोवंक लागली. मळबा खाला आसलेल्या दर एका राष्ट्राची भक्तिवंत मनशां जेरुजाल्याक वस्तेक आसलीं. हो आवाज आयकून खूब लोक एकठांय जालो आनी जण एकल्याची भास ती उलयतात तें आयकून सगळोच घुस्पलो. थोटाकून आनी अजाप जावन लोक म्हणूंक लागलो, ही उलयतात ती सगळीं गालिलेकारां न्हय? आमचे मदले जण एकल्याचे देशी भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकता तें कशें तर? पारती, मेदी आनी एलामीत, मेसोपोटेमियांतलो, जुदेयांतलो आनी कापाडोसियांतलो लोक, पोंटुसांत आनी आजियेंत, फ्रिजियंत आनी पानफिलियंत, इजिप्तांत आनी सिरेना लागीं आसलेल्या लिबियेच्या प्रांतांत रावपी, रोमांतावन आयिल्ले भेटणार जुदेव तशेंच नवशीस, क्रेतकारां आनी आरबी, आमी समेस्त देवाची श्रेश्ठ कर्तुत्वां ती आमच्या खाशा भासांनी परगटाव म्हूण आयकता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. आनी एकदां म्हणया, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो, कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां सर्वेस्परा. तुज्या रोसनांनी प्रितूम उपोट भरल्या. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. तूं तोंड मात दाब, ती घाबरतात. तूं प्राण मात काड, ती मरून धुलीन परतून वेतात. पूण तुजो स्वास सोडशी जाल्यार ती रचून येतात आनी प्रितुमेचें रूप तूं नवें करतात. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. सर्वेस्पराक मोहिमा सदांकाल. सर्वेस्पराक आपल्या कर्तुत्वांनी संतोष मेळूं. जसो सर्वेस्परा सवे आसा म्हजो संतोष, तशेंच ही म्हजी उतरां ताका संतोष दिवं. जबाब, तुज्या आत्म्याक धाड सर्वेस्परा आनी प्रितुमीचें रूप नवें कर. दुसरें वाचप. भाग्यवन पावलून गालेसकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आत्म्या प्रमाणे चलतात आनी कुडी मासाच्यो कुश्यो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो कुश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाक झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. आत्मो तुमकां चलयता तर तुमी समृद्धींतलीं मेकळीं जाल्यांत. कुडीच्यो कोरण्यो ओळखूंक सोंपें. त्यो ह्यो: परद्वार, कामचार, पोजोडपण, कुड्ड्या देवाची पुजा, गाडेपण, दुस्मानकायो, वाद विवाद, नाटकाय, क्रोध,
जोगळीं दुसोंग पोक्ष कुर्नाटकाय सुंडेपण पोसडी जागरणां आनी असल्यो हेर वस्तू तुमकां हांवें आदीं सांगलां तशेंच आतांय शिटकायतां. तशें करतात तीं देवाचें राज जोडूंक पावचींच नात. आत्म्याची फळां ही मोग, खुशालपण, शांती, सोंसणीकाय, मोयपास, बरेपण, दुसऱ्याचो विस्वास, दुलोबाय आनी आपदामावणी. असल्या गुणाचेर आड वेचोशी सुमूर्त ना. जी कोण क्रिस्ताची तांणी अवगुणान आनी वंडवण्या बरोबर आपली कूड कुर्सार खिळायल्या. जर आत्मो आमचें जिवीत तर आत्मो आमकां चलोवंक व्हरता तशींच चलुया. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solves morak suisu, solves morak suisu, solves morak suisu, solves morak suisu. Aki povit soba, ikut solto usva. Soglia nosi pota, tico ikvot rata. Solves morak suisu, solves morak suisu, solves morak suisu, solves morak suisu. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमची सोवें आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्याशी सांग म्हळें, जाका हांव बापा कडसून तुमचे सोरी पाठयतलो तो शारोती म्हणजे बाप आसून निपजता. तो स्वताचो आत्मा येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दितलो. आनी सुरवातेक तावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे गोवाय जातल्या. जेजून जायत्यो वस्तू म्हळ्यार आनीक सांगच्यो आसात पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक जायनात. स्वताचो आत्मा येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण सत शिकयतलो. कित्याक तो आपल्या पोदोरशें उलोवचो ना पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगतलो. घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. तो म्हाका मोहिमा दितलो. कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें म्हजे कडसून तो तुमकां घेतलो आनी जें बापाचें तें सगळें म्हजें. हे पासत हांवें अशें म्हळां तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जशें हांव सुरवातेक सांगतालो आयज आमी परब करता ती पवित्र आत्म्यांच्या येण्याची. बापाचो तिसरो झोण तो देवाचो तिसरो झोण बापा कडसून तो निपजता, संवसारांत येता. बापाचेंच काम ह्या संवसारांत करूंक आमी मागलां बापा कडेन तुज्या आत्म्यांक धाड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. म्हणटच एक काम संवसारांत ताका आसा, मोठें काम. हे पासत
परतून आमी मागता पवित्र आत्म्या देवून ये भावार्थ्यांची काळजां भर तुज्या मोगाच्या उज्यान आमची काळजां लासून दी. तो पवित्र आत्मो शिसांचेर देंवलो. एके नवे भाशेनूच कसो देंवलो आमी आयकता पळयत पुस्तकांत मेळटा पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देंवलो म्हूण. आज तो आमकां दिश्टी पडटा उज्याच्यो जिबो कश्यो येवन एका शिसांचेर बसलेल्यो आनीक एक करणे वरवीं तो तांचें जिवीतूच बदलता. जे भिजुडे जुदेवांक भिवन ते घरांत रावताले, भायर सरूंकूय भिताले, रातीचे वेताले. आमचे ह्या दिसांनी कितें म्हणटा ताका लॉकडावन जाल्ल्या भशेन रातीचे. आतां दारां जनेलां उगडटात, भायर सरून जेजूची ओळख लोकांक दितात. आनी ही घडणी घडोवंक जायतें जालें. तुमी आयकलां उज्याच्यो जिबो कश्यो देंवल्यो आनीक मोठी बोबाड कशी जाली. हे एकदम मोठो आवाज जालो. हे आवाजान ती आसलें तें घर भरलें. म्हणटच ह्या आवाजान घडये तांच्यान भितर रावंक जायना. देरां जनेलां उगडून पूण पळयलें भायल्यान जायतो लोक, हजारांनी लोक. कितलो लोक आसलो काय आमकां खबर ना, पूण कितलो लोक हे तांच्या शिसांच्या झोम्यान भितर सरले ती खबर आहा. सुमार 3000 लोक तांच्या झोम्यान भितर सरलो. आनी कितलो लोक आसलो खंयचो आमकां मेळटा. आमी पार्थ, मेदिया, एलामीत, मेझोपोटामिया म्हळ्यार आज इराण, इराक आसात ते देश, आनी ते सगळे गांवचो लोक आनी इंडियेचो पर्यान थंय आसलो. तांकां आतां पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं शिसाचें उतर पावता. आनी शीस तांकां जेजूची खबर सांगून ते आपलें जिवीत बदलतात. ते म्हणटात आमी चुकल्या, आमी वायट केलें, आतां आमी कितें करचें. ताचेर सत मानात आनी पवित्र आत्मो तुमकांय मेळटलो. आमची पवित्र सभा हो क्रिस्ती जोमो ते दिसा सुरू जाता. म्हणटच एके भाशेन आज ही परब आमी करता ती इगोज मातेच्या जल्माची. त्या दिसा तूं जल्मली 3000 आनी उपरांत भाडोत केली. आतां हे 3000 कशें येताले काय तांचे भाशेन आमी जिवंक वावरल्याक खरेंच पवित्र आत्म्याचें येवप आमचे सभे एकदम फळादी जातले. कशें ती येताली. तांचो जमो एका बोनांचो एका काळजाचो आसलो. ते पयले क्रिस्तांव फुडें तांकां क्रिस्तांव म्हूण नांव पडूंक ना, पूण पयले जेजूचे शीस एका मनांचे एका काळजाचे आसले. दुसरें म्हळ्यार दिसपट्टी ते मागण्यांक एकठांय जाताले. दिसपट्टी ते शिसाचें उतर आयकूंक एकठांय जाताली. भावपणाचे एकवटान जिवंक एकामेकाक आदार दिताली. आनीक देव तेंपलांत न्हय पूण घरांनी एकठांय जावन उंडो मोडटाली. हेंच तें जशें आमच्या पाप साहेबाक आनी बिस्म साहेबाक जाय तें आमचे मदें घडलोलें. ताका आमी म्हणटा समुदाय, जोमे, धाकटे सोमे एकठांय जावन पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी खरें क्रिस्ती जिवीत जियेलोलें. तर भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याच्या येण्या वरवीं आमची
काळजां नवी जावं, आमचीं काळजां देवाच्या मोगान भरूं आनीक आमचीं काळजां जण एकल्याचीं काळजां देवाच्या मोगान भरलेलीं जावन दुसऱ्यांकूय आमच्या बाराबरच्यांक ती आमी पावोवया आनी हे भाशेन एक जोमो जेजूच्या आसऱ्या काल जेजूच्या भावठ्या काल जिवन आमी एका दिसा सगळीं स्वर्गा राज्यांत एकठांय जावं. उबे रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया. सत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीन संभवलो, आंकवार मारयेतावन जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोस सोंसले, ताका फुरसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. तुमी म्हजे इश्ट, आमी मोगा वरवीं जेजूचो इश्ट जावंक पावता. क्रिस्ती मोगाक आमी गोवाय जावंक आमकां देवाच्या आदाराची गरज. हो आदार आमकां मागून आमच्यो थोड्यो गरजो बापा फुड्यांत आमी उबारुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक आपलो खरो इश्ट करून आपल्या जिविताची देखींतल्यान ताच्या मोगाचो रूपकार जावन आपल्या शेळयांची सेवा करूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आमचो देश कारबार चलयतल्यांनी धर्मा मदें बेगडोचार करिनासतना आमच्या देशांत बरेपण हाडूंक देवा लागीं तांकां आदार मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. आमच्या कुटुंबाच्या दोऱ्याक वांगड्यान जेजूक आपलो इश्ट म्हूण ओळखूंक आपल्या कुटुंबांत मोगाचें वाठावरण रचून हाडूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. ह्या आल्तारा भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा समेस्तांक एकामेकाच्या मोगान जियोंक, जेजूच्या मोगाची घोवाय जावंक, पवित्र आत्म्यांचे कृपेन बरोवन दुसऱ्यांताय जेजूची ओळख दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकूत कोर. ओ मोगाळ बापा, पवित्र आत्म्याक देणें कशें तुवें आनी जेजून आमकां फावो केलें. ह्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुताची नीज पाटलावदारां आमी जावंक, सदांच तुजी खोशी आमच्या जिवितांत आमी करूंक आनी जेजूक आमी नीज घोवायकी दिवंक तूंच आमकां करपा फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटुनीचें गायन C2 पेज 28. C2. आमची पावले ओरताना दिशकोळूकोस ताका रोज दोयाळ बापा मोय मोकान ताचे वरवीं आमकां पोस. दोयाळ बापा मोय मोकान ताचे वरवीं आमकां पोस. पवित्र आत्म्यान देवुने दाना आमची संस्कारच्या जेजू
सोवे आमचो येवन देवा कारसा आवुच्या जेसू सोवे आमचो येवन देवा कारसा आवुच्या म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताचे भासावणे प्रमाणे ताणें शिकयल्लें सगलें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यत्नांचो गूठ आमी दिसान दीस अदीक ओळखून तातूंत फावो ते परी वांटो घेवंक आमी पावूं. हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सोबें आसूं. तुमचें सोवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुरातायन उबारतां. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटोन तुजीं आपणायली भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणान आपयलीं, तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्यांक पाठयलोय आनी असो पास्कांचो गूठ सुपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकूच भावार्थ उच्चारूंक मनशांच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकूच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्माक आयली देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र पवित्र, पवित्र पवित्र दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण संसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें बारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूठ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवून जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणींची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागीबोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती, तिचो पती बागयोन जुजे, बागीवन धर्मदूतां बागयोन जुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. तेच जेजू वरवीं, तेच जेजू सांगाता, तेच जेजू ताई. पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. आनी आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयलां तेंच प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गराज आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान नोत्रेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय, सगळ्या आकांतांतली वाठाय. कित्याक रजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्टी घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जेता आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सोबे आसूं. तुमची सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. कर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत आमी शिवूंक येता. ती आमचेर झडटी आनी खास ताडी ना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. वास आमचो मोगाळ जेजू, देवाचो मेंढरो संवसाराची पातकां काडूंक आयलोलो. ह्या मेंढऱ्याच्या जेवणाक पयल्यान ती सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूणचे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. Guidance song D34, page 65. D34. Jagayonku kushal kainulasu moche bitorchieta moso teu jivon Jesu otmia mojagayonku kushal kainulasu moche bitorchieta moso teu jivon Jesu pukelo moso otmo virun
kẻ lo chịu mô số ai lo Giêsu tiêu ta rốc apun mô số pran salo ta nê lên mô chê ca li si tor ut ca krau ta li suke bui chir Podlo paus caris saleda dushi Otmia mocha gayon ko Kushal kainu lasu Moche bitorci eta Moso teu chivon Jesus Otmia moja gayon kor Kushal kainu lasu Moche bitorci eta Moso teu chivon प्रार्थूया. देवा आमच्या सोमेस्तांच्या बापा वेगवेगळी आमची देणी पूण एकूच आत्मो ती वाडटा वेगवेगळी आमची मुनियारपणां पूण एकाच इश्वराची चाकरेची सगल्यांच्या फायद्या पासत जण एकल्याक एक एके भाशेन पवित्र आत्मो दिलोलो दिश्टी पडटा. आतां एका जेवणांत त्याच पवित्र आत्म्यान बरोवन आमची जण एकल्याची वेगळी आत्मीक रसकाय मानून घेवन सोडवणेचें एकूच काम सोंपोवंक आनी जेजूईस्वर म्हूण सोबे माजार साक्षी दिवंक दिनवाशी आनी अनबरीत काळजान आमी घरा वेतांव. आयच्या समारंभाचो ओफोळ आमच्या जिवितांत तूं दोयेन सांबाळ. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटचें गायन M5 पेज 154 M5 Pavitratmo mocher deula maka povi korunata mafi shanti sontos priti monchang porku korung data eka karsan eka mokan bawa moini lakin Chivon Jesu Kawai diucha Bapan maka Atmo dila Povitratmo Mocher deula Maka povi Korunata Mafi shanti Sontos priti Mochak porku Korung data Mochak porku Korung data